सुरेशीत दळीतय ताका सम तूप आनी गुळागोचूक बेस्ट कॉम्बिनेशन. गुळागोचूक एक व्हड मटुकळा काडतास. थोडे नारळ तेल लावन सना उजेरी गॅसान तो भाजूचे. हिंगाळ असल्यारी हिंगाळा वयर भाजी येता लायक जाता. एक 5 ग्राम चिंचाम थोडे उदकान तू तिंबोचे. तांचे वेळारी एक मिक्सिंग जो एक कोळमेन तू अर्ध टेबल स्पून मीठ, एक तन मिरसांगी हे ठीक ना तशी हांव एक सगळी तन मिरसांग घालतस धाडून घेवचे. एक बाउलान काण घेवया. थोडे उदक घालचे. मटुगुळ्ळा लायक भाजून रेडी जाल्ले एक बाउलान धांकून एक 5 मिनिट बगलेन दवरया. अशी केल्यार ताचे सोल सुला बरें काडू जाता. हे हुन आसात. फोक स्पूनान तू भितर कसं कीड आसा ना म्हूण पळोवका. मटुगुळ्ळान तू युजली कीड आसना. मटुगुळ्ळ ना जाल्यार हे गुळ्ळान करयत. वांयगण असल्यार व्हड वांयगण ते करयत. हाजी देण तू पिळो काडका आनी तू सम रोस आसता. चिल्डून रेडी जाल्ले हाका चिंचा मोदा घालचे आनी आमी धाडून दवरलेले मीठ आनी मिरसांग घालचे. सम मिक्स करून घेवन जावक जाल्यार उदक घालयत. बट हे कन्सिस्टन्सी चिकीची दाट आसूं का. आतां फण्णाक रेडी करून घेवया. एक कायलीन तू 2 टेबल स्पून नारळ तेल, अर्ध टीस्पून सासम. त्या पटपट नंतर करबेव पालो घालचे. एक 1/4 टेबल स्पून हिंगा पेटी. हिंगा उदक करून घालयत. गुळ्ळान तू भारत भज्जी गोज्जू पुरो करूं जाता. पुरोचे लिंक हांव कमेंटान दिता पळयंती. ह्या रेसिपी 4 जणांक पावता. आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेंती. व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेंती. थँक्यू. बाय. टेक केअर.